नमस्कार. आस्कावाडा, मांद्रे आणि साळगावकर वाडा या वाठारांत जे डोंगर असतात, या डोंगर भागात कोणीतरी उजो लायल्या. या उज्यान काजूची झाडां त्याचबरोबर हेर जे झाडां असतात ते हुलपून गेल्ले असतात. एकंदर हे जे टोटल जे कॉस्ट जाता 20 to 25 लाख मेरेन जे लुकसाण जाल्लेले आसा आनी थंयसर फायर ब्रिगेडीन येवन पालोवपाचे प्रयत्न केल्या. त्याचबरोबर थंयसरले स्थानिक पंच आणि एक्स सरपंच प्रशांत नायक हांणी सुद्दां हाचेर उलयल्ले आसात. खंय तरी दर वर्सा ह्या वाठारांत खंय तरी अननोन पर्सन येवन उजो घालतात आणि हेर तेंचे कितें इंटेंशन अशूं येता प्रॉपर्टी खातीर अशें सांगपाक येता. पूण खंय तरी हाचेर लक्ष दिवन कारवाई जावपाची गरज आसा. खंय तरी हेचेर जो कोण उजो लायला तो खंय तरी CCTV म्हणा आनी हेर जाग्यार जर खंय मेळटा जाल्यार ताका सोदून काडप गरज आसा अशें स्थानिक पंच आणि एक सरपंच जे आसात त्यांच्यानी मागणी केलेले आसात. हे जे उजो लावपाचे प्रकार जे आसात दिसान दीस वाडत आसा. पेडणे आणि मांद्रे वाठारांत जे डोंगर हिल जे एरिया आसा ह्या जाग्यार उजो लावपाचे प्रकार सुरू आसा आणि ह्या आयचे जे प्रकरण जे जाल्या तातूंत 20 to 25 लाखाचे लुकसाण जाल्लेले आसा. जर म्हाका दिसता कितले तरी लाख स्क्वेअर मिटर जी जागा आसा ती सगळी टोटल जागा उज्यान सगळे पेटोवन करपोवन गेल्ली आसा. सो हांव मागता गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि तसेच फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर यांच्यानी एक मुद्दम येवन पाहणी करची आणि हे जो उजो घालप हो कित्याक लागून परतून घडता, हेच्या फाटल्यान कितें हेतू आसा हे म्हाका दिसता सोदपाची गरज आसा. आमी तुमी पळयता आसतले की ह्या डोंगर भागाचेर जायते जे नॉन गोवन हेंच्यांनी जागे घेतलेले आसा. आता तुम्ही पळोवपाक गेल्यार त्या डोंगर भागाचेर थंयसर म्हाका दिसता एक नांव घेना त्या जो प्रोजेक्ट वालो जेच्यांनी जो जागो घेतला विकतो, पण हे जो जागो हेंच्यांनी विकतो घेतला आयज जी म्हाका दिसता आयज आमी खुलेआम सांगू शकता. कारण कित्याक हे जे डोंगराचेर जागो घेतला हे काजू जे डोंगर घेतलेले आहात काही जे बिल्डर लॉबीनी, सो हे तांकां म्हाका दिसता हे काजू हे जोळोन तांकां नश्ट करपाचे हेंचो हेतू आसा. सो हेचेर म्हाका दिसता सिरियसनेस घेवचो आमच्या गोंय राज्याच्या फॉरेस्ट मिनिस्टराक आणि जे जावन आहा TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणे सर यांच्यानी मुद्दम हेची पाहणी करची आणि हे कित्याक लागून ह्या डोंगर भागाचेर उजो लागता. सो हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. आयज शेतकऱ्यांक कितलो तरी हानी जाल्लेली आसा आणि ऐन वेळीचेर जेन्ना हे काजू जे भाट आसा आणि लोकांचे काजू आसा जी उत्पन्न आसा ती वर्सान हांगा अशेंच उजो घालून ते पिड्यार करतात. सो हेचेर कळकळीची मागणी करता. शेतकऱ्यांक तेंच्यांनी न्याय दिवचो. मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याकडे कडेन परतून एकदा हात जोडून विनंती करता की हे शेतकऱ्यांक जे पेडणेकार आमचे आसात, जे पेडण्यान जे जायते कष्ट करपी लोक आसा, जे आमी स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर जे गोंय राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यांच्यानी शेतकऱ्यांक लागून खूप वावरल्यात, खूप झडल्यात ते. आणि म्हाका दिसता कसेल त्याची जमीन आणि कुळ मुणकारांचे हे विषय त्यांच्यानी उखलून धरलेले आणि त्यांच्यानी योग्य तो न्याय दिला. आयज म्हाका दिसता गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्याकडे विनंती करता की हे जे पेडण्याचे जे शेतकरी आसात त्यांचे जे असे ह्या पद्धतीने जेन्ना उजो पेटता त्यांचे जे मनोबल आसा खंय तरी एक जेन्ना काजूचे दोंगर जेन्ना कष्ट करून जेन्ना आपली बेटा जे जेन्ना ते सांबाळटात आणि उजो घालून होताचे नवते म्हणटात तसे एक 10 मिनटान उजो पेटोवन सगळे खाक जावन गेल्ले आसा. तुम्ही पळयले आसतले सगळे व्हिडिओ. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी.